नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. सनबर्न विशयाचेर राजेंद्र आर्लेकर म्हणटा निर्णय सरकाराचो, आपूण बिहारात खुश. गोंयांत मुख्यमंत्री पदाच्या चर्चाचेर आर्लेकराची जाप. पणजे स्मार्ट सिटी कदंबाच्या कॅशलेस तिकेटींचो प्रस्ताव सद्याक महामंडळान घेतलो फाटी. बिरेस्तारच्यान पणजेत कदंबाच्यो सिटी बसी जावपाच्यो आशिल्ल्यो कॅशलेस. प्रियोळ कुंकळ्या वालवाड्यार घरा कुशीक सापडले बिबट्याचे पोर रानखात्यान घेतले ताब्यान. आवय कडेन मेळून दिवपाचो करतले यत्न, नाजाल्यार दवरतले बोंडला. लोकांनी आपल्यो जमनी दिल्लीकारांक विकच्यो न्हय. सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव घेवन फुलोवची शेतां, भाटां आनी कुळागरां. शेतकी मंत्री रवी नायकाचो उलो. उदका स्रोत खात्याचे मुखेल अभियंते प्रमोद बदामीक चौथे फावट सरकारी सेवा वाड. 6 म्हयन्याच्या सेवा वाडीचो सरकारा कडल्यान आदेश जारी. एअरबीएनबीची भारतातली पहिली अकादमी गोंयांत सुरू. पर्यटन खात्या कडेन एअरबीएनबीन केल्ली कबलात. आता पळयात खबरो विस्तारान. गोंयांत सध्या सनबर्न विशया सयत सरकार फेरबदलाच्या विशयाचेर सुद्धा चर्चा चल्ल्या. सरकारान फेरबदल जातना मुखेलमंत्री पदा खातीर बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांचें नांव फुडें येता. ताचेर जाप दितना राजेंद्र आर्लेकर हांणी म्हळें, आपूण बिहारातूच खुश आसा आनी म्हजें काम बरें चल्लां. ह्यो सगळ्यो अफवा. तर सनबर्न विशयाचेर निर्णय सरकारान घेवचो अशें म्हणीत सन्मानाचेर ताणें उलोवप टाळ्ळें. पळयात. सरकारान कितें निर्णय घेवचो हांव ताचेर आतां कांयच उलयना. आणि सर आनी एक विशय आयकूंक येता की तुमची आतां रिशफल आसा गव्हर्मेंटान, तेन्ना तुमची वर्णी हांगा गोंयांत परत मुख्यमंत्री लागू शकता. अशें अफवा सगळ्यो येत आसतात सगळ्या वेळार, तातूंत कांय तथ्य आसना. अशें कांय पूण जर परत एकदां आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा तुमकां? हांव पळय आसा न्ही, ना अशें कांय आसना. हांव थंय बिहाराक वेवस्थीत काम करता, तें बरें चल्लेलें आसा. आतां उल्लेख केलो राष्ट्रीय शिक्षा नितीचो, तर ती राष्ट्रीय शिक्षा नितीचेर हांव थंय जवळ जवळ 20 विद्यापिठांचो हांव चॅन्सलर आसा. ते सगळ्या विद्यापिठांतल्या माध्यमांतल्यान सगळ्या कॉलेजीसनी आमी शिक्षा नीती लागू केली पोरूच्यान, आनी वेवस्थीत चल्लेलें आसा. बरें. तुमच्या ह्याच कामा खातीर हांवें तो प्रश्न विचारलो सनबर्नाचो की धारगळे सारक्या पेडण्या वाठारांत जाता म्हटल्यार बीच लायन जाता तो एक जाता आसलें, पूण धारगळे सारक्या वाठारांत कितें हांव ताचेर कांय उलयना. कितें आसा कदंबाच्यो ई बसी कॅशलेस करपाचो निर्णय महामंडळान फाटी घेतलो. राजधानी पणजेत चलपी कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बसी आयच्यान कॅशलेस जावपाच्यो आशिल्ल्यो, पूण कांय कारणाक लागून हो निर्णय फाटी घेतिल्ल्याचें कळटा. राजधानी पणजेंतल्यो कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी कॅशलेस करपाचो निर्णय सद्याक फाटी घेतलो. राजधानी पणजेंतल्यो इलेक्ट्रीक बशी बिरेस्तारच्यान कॅशलेस जावपाच्यो आशिल्ल्यो. बशी कॅशलेस जाल्ल्यो की बशीत चडटना तुमकां कार्डा वरवीं तिकेट फारीक करचें पडटलें. ह्या बसींनी प्रवास करपा खातीर आतां प्रवाशांक स्मार्ट ट्रान्झीट कार्ड करचें पडटलें. कांय जाणांनी हें कार्ड आदींच केलां, जाल्यार कांय जाणांनी तें करूंक ना. ताकाच लागून इलेक्ट्रीक कदंबाक कॅशलेस करपाचो निर्णय फाटी घेतिल्ल्याचें कळटा. भाई आयच्यान तुमच्यो ह्यो सिटी बसीस कॅशलेस काय कितें, सो तुमी कितें अवेरनेस बी असो केला? सो आतां कार्डलेस आसतल्यो ह्यो बसी, म्हणजे कॅशलेस आसतल्यो. कार्ड यूज करप न्ही. कसली कार्डां यूज करप? तुमी कदंबा कॉर्पोरेशन दिता, स्मार्ट सिटी वाले दिता, सो ती कार्डां यूज करप न्ही. इन्सर्ट जाले तेन्ना एंट्री जाली गाडयेन तेन्ना तेणी तें कार्ड लावप, आनी जेन्ना तो भायर सरता पळय तेन्ना परत तेणी कार्ड लावप. पयलीं तेंच्या एंट्री करता तेन्ना 20 मिनिमम जाता, मागीर तेंचो कितें टोल टाका पळय तो कट जाता. 2 फावट सो ऑटोमॅटीक पयशे कट जातले. सो ते कार्डानूच पयशे घालप. सो कॅश दिवपाची गरज ना. सो आतां हे यूज स्टार्ट जाला, पॅसेंजर करता बी अशें चालू जाले. सो तशे पॅसेंजर आसा.
कार्ड केल्ले. सो ऑलरेडी हे स्टार्ट जाले तुमच्या बसींनी. आणि कसो रिस्पॉन्स आहा लोकांचो? बट लोक हॅपी आहा. सो आयच्यान स्टार्ट जाला. सो तूं आतां कितले अशें काय ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुंकळ्या प्रियोळा भर लोकवस्तीत घराकुशीक बिरेस्तारा बिबट्याचे पोर सापडले. घरातल्या बायलेन धाडस करून ताका फाटल्यान धापून दवरले आणि रानखात्याक कळीत केले. सध्या त्या बिबट्याच्या पोराक रानखात्यान ताब्यान घेतला. हाली ते पार गोयच्या जायत्या लोकवस्तींनी रानटी जनावरांचो वावर वाडिल्ल्याचे दिसता. परवरी एक मेरू रस्त्याचेर भोंवतनाचो व्हिडिओ व्हायरल जायत आसतना आता प्रियोळा घराकुशीक एक बिबट्याचे पोर सापडले. बिरेस्तारा कुंकळ्या वालवाडा आपल्या घरा भोंवतणी बिबट्याचे पोर भोंवता ते पळोवन इंदू गावडेन धाडस करून त्या पिलाक फाटल्यान धापून दवरले. पिलाक फाटल्यात धापून दवरले उपरांत तिणें गांवांतल्या लोकांक हे विशीं कळीत केलें आणि उपरांत रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सद्याक हे बिबट्याच्या पोराक आपले ताब्यात घेतला. अधिकारी ते पोराक आवय कडेन मेळून दिवपाचो यत्न करतले वा ताका बोंडला अभयारण्यात दवरतले म्हणून माहिती मेळटा. आमी फोंड्या आसा जे जाग्यार आयज वालवाडा कुंकळे प्रियोळ हांगा सकाळी एक बिबट्याचे बारकेले पिल्लू घरा भोंवतणी भोंवताले. ते एक बायलेन पळयलें, जे घरांतले मालकिनीन पळयलें आनी तेणी ताका तेजेर खोडलो घातलो आनी ताका धापून दवरिल्लें. आनी ते खोडल्याचेर एक फातर दवरिलो आनी फॉरेस्टाक कळयलें आनी गांवच्या लोकांकूय सांगलें. जेन्ना फॉरेस्ट आयले तेन्ना ते बिबट्याच्या पिल्लूक ताब्यान घेतले आनी घेवन गेल्ले आसा. आनी तेंच्यांनी जो DCF आसा वर्की तेणी सांगलेलें आसा की आज आमी थंय हें करतले की परत ती बिबट्याची पिल्लूची आवय बी थंय येता काय जाण पळयतले आनी जाल्यार ताका थंय सोडटले आनी नाजाल्यार पिल्लू आवय जर येना ताका बोडलाक सुट्टले म्हणून सांगलेलें आसा. पूण मोठ्या प्रमाणान जे त्या भागान बिबट्यांचो संचार आसा अशें स्थानिकांनी सांगलेलें आसा. पूण हेजेरूय वन खातें जी आसा तेणी हेजेर यांचो बंदोबस्त करतो अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर. पयशांच्या हायसाक लागून शेतकारांनी शेत जमनी विकच्यो न्हय. शेतकारांनी सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवचो अशें शेतकी मंत्री रवी नाईक हांणी सांगलें. बिरेस्तारा वर्ल्ड सोयल डे निमतान शेतकी खात्यान फोंड्या आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत मंत्री रवी उलयलो. आम्ही फाटी मडगांव जे आम्ही ट्रेनिंग आपल्याला भुरग्यांक जवळ आपल्याला 30 किलोमीटर आयलेटाबाद मडगांव म्हणजे आयज ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएटचे भुरगीं सुद्दां आयज भाग येतात. आपल्या आपली जमीन राखून दवरपाक आपली पूर्वजाची जमीन जी आसा राखून दवरपाक वेगवेगळी ही आयज भुरग्यांची एक हें आसा उमेद आसा उमेदीन आसा ते आनी करतात. कामाकूय वयता आनी आपली भाटाय शेताय वेगवेगळे गोळादार ते पळयतात. म्हणजे एक बरी गोश्टी आसा ती भुरग्यांकूय आयज कळ्ळें आसा की आमकां आमची जमीन नाजाल्यार आमी आयज पयलीं जातले कारण निमताळ आसले की आयज दिल्लीच्यान लोक येता तेका दिल्लीवाले येतात जावं ते दुसरे आमचे भारताचे दुसरे लोक येतात आनी ते तितले म्हारग जमनी घेतात आनी जे आमच्यो आगोलचे शेतकी जी आसा शेतीची जमनी जी आसा कन्वर्ट करून ते बिल्डींग वा कितें बांदून तयार जाल्या. पूण आमी विचार करता आमी शेती हें सोडपाक जायना. आनी शेती सोडली जाल्यार आमी आमची फुडले भुरगीं जी आसा पिळगी जी आसा त्यो उबंद करतल्यो आनी आमी जर शेतीची हें करना लक्ष दिना जाल्यार आमी खंय पावतकीर आमी पयशे लागून कोणी कितें करता कन्वर्ट करता आनी कितें करता लाखांनी रुपयान दिता तेची वस्ती हाडटा. कारण तांकां दिल्ली हाडला दिल्ली जेन्ना आसा तेका क्लायमेट जी आसा
एक लागणी ते लोक असं येतात आम्ही सगळे तुझी 4 मिनिटं असते पण थंडी संधी नवी संधी दिली म्हणून जे लोक आंबे येतात आणि आम्हाला सगळे सवय मिळतात असे दोन दिवस अनुभव झाले की दिवस गोया पावतात आणि असे म्हणून आमची जोडी ते अडकड पाहतात त्यांना आम्ही साठी जावं घोषणांना जागे जावं की आमची जोडी कशी आम्ही जोडली. उदका स्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी हांका सरकारान 6 महिन्यांची मुदत वाढ दिल्या. हे विशींची सरकारान आदेश काढलो. प्रमोद बदामी हे 30 नोव्हेंबराक निवृत्त जावपाचे आशिल्ले. 1 डिसेंबर 2024 ते 31 मे 2025 हे 6 महिने तांकां सेवेत मुदत वाढ दिल्या. खात्यावरवी बऱ्याच प्रकल्पांची कामां चालू आसात. उदकाचो सांठो करपा खातीर बंधाऱ्याची कामां सुरू आसा. तशेंच म्हादयच्या उदकाचो प्रस्न न्याय प्रविश्ट आसा. बदामी हे अणभवी अधिकारी आशिल्ल्यान तांकां सगळ्या प्रस्नाची जाण आसा. हाका लागून तांकां सेवेत मुदत वाढ दिल्ल्याची माहिती गोपांनी दिल्या. उदका स्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी हांची 6 महिन्या खातीर मुदत वाढ जाल्लेली आसा. राज्य सरकारान ह्या मुदत वाडीचो आदेश जारी केल्लो आसा. उदका स्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी हे 30 नोव्हेंबर 2024 ह्या दिसा निवृत्त जातले आसले. पूण तांकां 1 डिसेंबर 2024 ते 31 मे 2025 अशी 6 महिन्याची मुदत वाढ दिल्या. ह्यान पयलीं सुद्दां कितलेशेच फावट तांकां मुदत वाढ मेळिल्ली आसा. आमकां मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉई असोसिएशन हे ह्या मुदत हेंच्यांनी ह्या मुदत वाडीची हरकत घेतलेली. ह्यान पयलीं सुद्दां त्यांनी ह्या मुदत वाडीची हरकत घेतलेली. पूण सद्याच्या घडयेक त्यांनी कांयच सार्वजनीक स्टेटमेंट करूंक ना. पूण आमकां जी म्हायती मेळ्ळी त्या म्हायतीनुसार गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉई असोसिएशनाचो ह्या मुदत वाडीक आक्षेप आसलो. अशाच प्रकारच्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एअरबीएनबीची भारतातली पहिली अकादमी गोंयांत सुरू जाता. एअरबीएनबीन हे विशींची पर्यटन खात्या कडेन समजिकायेची कबलात केल्या. गोंयांत होमस्टे पर्यटनाक प्रोत्साहन मेळचें हो हे कबलाती फाटलो मुख्य उद्देश आसा. We lined up with Airbnb to set up a lot of things. Sometimes policies and MOUs remain only on paper, but I think this government is driving because we are quite serious about the thought process of changing the whole perception of Goa, that what it has been and what it should be. If we are talking about regenerative tourism, we are talking about Ekadasha Tirtha, and we are talking about connecting the 11 temples, which have a lot of history and tradition. It's time for us to talk much more than what we have had. If we are talking about the culinary, we are talking about inclusivity with the women, then it is the rural areas that we need to focus upon. And that's how I think, as we talk about collaboration, each one needs to work together and take steps together. I'm very happy that Airbnb is launching their first entrepreneurship academy. I think it's the first in the country, right? India's first Airbnb entrepreneurship academy here in Goa. This definitely aligns seamlessly with all our goals of fostering entrepreneurship and responsible tourism. Now, by empowering these homestay entrepreneurs, this whole program, I believe, will equip Goans with the skills and knowledge needed to showcase their homes and communities on the global stage. I think we already have it in us. Hospitality, we talk about Atithi Deva Bhava. It's sometimes that we talk about it and sometimes showcasing doesn't happen. Who better can talk about it than the women in the house? So the whole idea was talk about Mahila Shashактikaran or women entrepreneurship shouldn't be just a statement, but we should have things driven around it. And that's how I think working together, coming with the first Airbnb entrepreneurship academy here in Goa, will allow us to work a lot of things ahead. This partnership will ensure that tourism becomes sustainable and inclusive economic engine for Goa. 8 डिसेंबराक कुडचड्या नगरपालिका मैदानाकडल्यान शौर्य यात्रेक सुरुवात जातली. या यात्रेक तेलंगणाचे आमदार राजा सिंह मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. देखून सगळ्या हिंदू कार्यकर्त्यांनी या यात्रेक व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे अशें आवाहन बजरंग दलाचे कन्व्हेनर विराज देसायान केले. 8 तारखेर जी सभा शौर्य संचलन आणि त्यानंतर जी सभा जावपाची आसा ह्या खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्लें टू ब्रीफ द मिडिया एंड द प्रेस.
बेजिकली कशें आसा शौर्य संचलन हे फक्त 8 तारीख कोण तरी फ्री आसा आमकां कांय काम ना अशे खातीर केल्लें ना. 8 तारखेर जे शौर्य संचलन आसा हे एक पवित्र दिसाक म्हणजे गीता जयंतीच्या दिसाक हे साजरा केले वता. गीता जयंतीच्या दिसाक गीता जयंती हो एक उद्देश जालो. त्या भायर जेन्ना 1992 बाबरी मस्जिद बाबरी ढाचो जो उडयलो आनी तितून बजरंग दलाचो मुख्य वांटो आशिल्लो हो दीस होच दीस तो जावन आसा ज्या दिसाक बाबरी ढाचो उडयल्लो. सो ह्या खातीर आनीक बलिदान दिवस शौर्य दिवस अशें म्हणजे शौर्य त्या दिसाक दाखयल्लें त्या खातीर शौर्य दिवस म्हणून आमी वर्सान वर्स हो सेलिब्रेट करतात. नॉट ओन्ली दीस इयर एवरी इयर वी सेलिब्रेट दीस डे एज अ शौर्य दिवस. म्हणजे शौर्य दाखोवपाचें हिंदू धर्माचें शौर्य दाखोवपाचो हो दीस. म्हणजे आनीक त्या दिसाक सादारणता 3-4 हजारांचे संख्येन आमी गणवेशधारी हो गणवेश तुमी पळोवंक शकतात. ह्या गणवेशधारी जे लोक आसात आमचे कार्यकर्ते आसात स्वयंसेवक आसात हे गणवेश घालून संचलन काडटले. त्या भायर आनी एक 10-15 हजारांची संख्या जी ह्या सभे खातीर येतली. आनीक खास करून ह्या सभेक आमी वक्तो म्हणून जो आपयला हो हैदराबादचो एक हिंदुत्ववादी कट्टर नेतो टायगर राजा सिंग म्हणजे यूथ सेन्सेशन आमी म्हणू शकतात. युथांक तेजे बद्दल क्रेज खूब आसा. हेका आमी वक्तो म्हणून त्या दिसाक हांगा आपयला. अंबाजी फातोड्या येवपी हावसिंग प्रकल्पाक समाज वावुरपी मिलाग्रीस फर्नांडीस हांणी विरोध केलो. मतां वाडोवपा खातीर हो 130 प्लॉटांचो हावसिंग प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप तांणी केलो. फातोड्या वाठारांत गुन्यांवकारी घडणुको आनी धर्मीक समस्यांनी वाड जाल्लो आमकां नाका अशेंय ताचें म्हणणें. बुधवारा गृहनिर्माण महामंडळाचो अध्यक्ष जीत आरोलकार आनी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी अंबाजी फातोड्ड्या हावसिंग प्रकल्पाचें उक्तावण केल्लें. ह्या हावसिंग प्रकल्पात 130 फ्लॅटांचो आस्पाव आसतलो. समाज वावुरपी मिलाग्रीस फर्नांडीस हांणी ह्या प्रकल्पाक विरोध केला. हो प्रकल्प फक्त वोट बँक वाडोवपा खातीर तयार करता असो आरोप तांणी केला. आता हावसिंग बोर्डाच्या नावान आनीक हावसिंग बोर्ड येता आनीक प्रोजेक्ट येता 130 फ्लॅटां. सो 130 फ्लॅटां ही आमच्या फातोर्डा येवप म्हणल्यार आमचो फातोर्डाकारांचो सुसेग पिड्यार जातलो. आनी हे म्हणल्यार आमच्या सिटीन कित्याक आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा आमच्या फातोर्डा तेच्या सायडीन कॉलेज आहा. सो हे इतले लोक आतां हे पळय हावसिंग बोर्ड म्हणून हो आतां प्रोजेक्ट येतलो हे सगळे पॉलिटिक्स लेवलाचेर हे सगळे सेल जातले. नांव कोणाचें गरीब लोकांचें. गरीब लोकां कडेन पयशे आहा 20 लाख 30 लाख 40 लाख ही फ्लॅटां ही घेवपाक हो एक प्रश्न आहा गोव्हर्मेंटा कडेन म्हजो. यूज करिनाकाय. आज जायत्यो गोंयान फॅक्टरी येताय व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येताय. नांव कितें फकत गोंयकारांचें गोंयकारांक लागून. कितले गोंयकार काम करताय. आयज चोय तुमी सिपलान सगळे हिंगा बसो येताय इस्ताफाक व्हरोंक सगळे लोक भायले. सो हे सगळे पळय आहा हे वोटिंग वाडोवपाचें हेंचें काम. आज फातोर्डा तर हे 130 फ्लॅटां येवप म्हळ्यार हिंगा वोटिंग आनीक एक्स्ट्रा वाडप. आमकां एक्स्ट्रा लोक कित्याक जाय फातोर्डा. आमकां नाका एक्स्ट्रा लोक फातोर्डा. ते म्हणटा एक कॉलनी प्रोजेक्ट बांदून आनीक लोक येतले फातोर्डा. आनी फातोर्डाकारांक तर जाय जाल्यार भुरगे आतां आमचे जागे घेवंक जाय जाल्यार आमकां फातोर्डाकारांक जागे नाय जाल्यार येदो व्हडलो तुमी प्रोजेक्ट घालून फातोर्डा सगळे जागे काबार कोत्ताय. गोमंतक टीव्ही खातीर फातोड्डेच्यान भीमा पाटील. बिरेस्ताराक गोंय प्रदूषण महामंडळ आनी कुंकळे उद्योगीक वचणुकेच्या संघटनेन कुंकळे आयडीसीतलो प्रदूषणाचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर बसका घेतली. फिश मिल्स प्रकल्पातले घाणयारे उदक न्हंयांनी आनी व्हाळांत सोडटा. ताका लागून प्रदूषण जाता. देखून हे घाणयाऱ्या उदक शुद्धीकरण करून स्टील कारखान्याक उपेग करतले जेणे करून प्रदूषणाचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो जातलो अशें कुंकळे आयडीसीच्या संघटनेचे अध्यक्ष अभय केणी हांणी सांगलें. Rectify what is happening and try to understand this. The Chief Minister called of our Goa and both Environmental Minister called on Goa State Pollution Control Board as well as MD of IDC to address this issue and sort out the problems. Okay. Naturally, they had a brainstorming session with us, especially I being the president of the association, and it was decided that we will try to use this water for some good purpose.
idea was to save also water, because water is a precious commodity today. And our villagers are shouting that we are wasting the water. The same villagers also supply the water to industries and do their daily work. Okay? But anyway, we have to do a balance between the two. We cannot move on just like that, right? So, what was decided earlier that we will use the treated water, semi-treated water, for plantation purpose. The aim was that we will serve two purposes. One, we will provide a green forest cover to our Konkani industrial estate. So accordingly, this year itself, we have planted around 5,000 trees. मोल्या काजूमळ वाठारातल्या दूधसागर न्हंयत बेकायदेशीर रेंव काडपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भायल्या कामगारांक घेवन रेंव काडपाचें काम सुरू आसा. बेकायदेशीर रेंव काडप कायद्यान बंद आसून लेगीत रेंव काडप चालूच आसा. आपल्या घरा खातीर रेंव काडपाक गेल्यार पुलीस आमचेर कारवाय करता. मात ह्या वाठारांत बेकायदेशीर रेंव काडपी लोकांआड पुलीस कित्याक कारवाय करिनात असो प्रस्न थळाव्यांनी उपरासला. आमी मोले पंचायत क्षेत्रांतल्या काजूमळ ह्या गांवांत आसा. जे गांवांत काजूमळ गांवसून 2-3 किलोमिटराच्या अंतराचेर जी न्हंय आसा ते न्हंयेक मोठ्या प्रमाणात हांगा रेती काडली वता. भायले परराज्यातील कामगार हाडून हांगा रेती काडटा आनी मोठ्या प्रमाणात तेजे बेकायदेशीर रित्या तेजी हांगा जोरान काम चालू आसा. ही जी रेती काडटा ती हांगा भायर गिरायका खातीर घालता आनी मोठ्या प्रमाणात हांगा दिसांतल्यान 2-3-4 ट्रक अशे हांगच्यान वाहतूक जाता. जे परराज्यातील कामगार आसा ते हाडून हांगा दवरिल्ले आसा आनी ते कामगार तुमी आतां पळयल्ले आसा की ते हांगाच येता, रावता, जेवता, खाता, रेती काडटा. हो वाठार कुळे पंचायत क्षेत्रांत मोले पंचायत क्षेत्रांत येता आनी कुळे पुलीस स्थानक ह्या वाठाराक लागता. पूण बाकी कडेन सगळे कडेन रेती जी वेवसाय आसा तो बंद आसा. पूण काजूमळ गांवांत ह्या गांवांत मोठ्या प्रमाणात हांगा रेती वेवसाय चालू आसा. बेकायदेशीर रित्या रेती वेवसाय चालू आसा. कोण काडटा तो अन्न बीन आसा. पूण सद्याक हांगा थोडेच कामगार आमकां आयज आमी जेन्ना पाहणी करपा आयले तेन्ना थोडेच कामगार मेळिल्ले आसा. हांगा रेती मोठ्या प्रमाणात काडून वयर दवरिल्ली आसा आनी जवळ जवळ एक 10 ट्रिपी तरी जातल्यो सगळ्यो हांगा हाडून तेंच्यांनी दवरिल्ल्यो आसा हेवटेन तेवटेन. संपूर्ण जो नदीचो परिसर आसा त्या परिसरांत मोठ्या प्रमाणात हांगा रेतीचो वेवसाय बेकायदेशीररित्या चलता. गोमंतक टीव्ही खातीर काजूमळ्यान एकनाथ खेडेकर. कस्टोडियन प्रॉपर्टीच्या दुरुस्ती कायद्याक न्यायालयात दिल्या आव्हान याचिकेविशीं कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली पावलां उखलची असो निर्णय मयेच्या लोकांनी घेतला. हस्तक्षेप याचिका दाखल करपाचो विचारय फुडें आयला. आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांच्या मार्गदर्शनाखाला बुधवारा राती महत्वाची बसका जाली. मयेच्या कस्टोडियन प्रॉपर्टी विशीं 2014 ह्या वर्सा दुरुस्ती कायदो पास जाला. ह्या कायद्याक तिमलो नांवाच्या मनशान न्यायालयात आव्हान दिला. दुरुस्ती कायद्याक आव्हान दिल्ल्यान मये गांवांत सध्या खवदळ पडला. हे फाटभुंयेर बुधवारा राती मयेच्या लोकांची एक म्हत्वाची बसका जाली. बसकेक भूविमोचन नागरीक कृती समिती, मये पंचायत मंडळ आनी नागरीक हजर आशिल्ले. कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली पावलां उखलपाचे हे बसकेत थारले. गरज पडल्यार हस्तक्षेप याचिका दाखल करपाची तयारी मयेकारांनी दवरल्या. मये नागरीक कृती समितीची आयज आमी खास बैठक आपयल्ली आनी जो कायदो 2014 सालांत एबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टीशिप आनी ग्रांट ऑफ लँड हो जो कायदो जालो ताका एका व्यक्तीन चॅलेंज केला की हो कायदो अनकॉन्स्टिट्युशनल आहा, म्हणजे घटना बाह्य ना म्हणून तो असो त्या मनशाचो दावो आसा की ताणें केल्लो आसा. आनी ती केस हायकोर्टान तेंच्यांनी हियरींग चालू जाल्लें आहा. ह्या संदर्भात म्हायती घेवपा लागून हांवें एडवोकेट जनरल गिल्डस पालगम सरा कडेन बैठक घेतली आनी ताका विचारलें की ह्या केसीचो स्टेटस कितें आहा. तेंच्यांनी सांगलें की केस सुरू जाल्ली आहा. तेंच्यांनी आमच्या वतीनसून म्हणजे मयेकारांच्या वतीनसून एक कितें तरी हेल्प जाय ह्या दृश्टिकोनांसून तेंच्यांनी इंटरवेन्शन फायल करा तुमी. ज्यो ग्राम संस्था आहा, पंचायत आसा, कृती समिती आसा, देवस्थानां आसा, कोणीय फायल केला आतां अशा तरेचें तेंचें एक आमकां सजेशन दिलें. त्या सजेशनाचेर विचार करपा लागून ही आयची बैठक घेतलेली आनी आयज बैठकीन असो सगळ्यांचो विचार घेवन असो निश्कर्श येयल्लो आसा की ह्या संदर्भात आमी इंटरव्यून जावपाचें काय ना जावपाचें
हेजेर आमी एक कायदो तज्ञ जो असो हायकोर्टाचो वकील जो आतां ह्या हेजेर योग्य ते मार्गदर्शन करूंक शकतलो. जर इंटरव्यून जाल्यार आमकां कितें लुकसाण जावंक शकता आनी जर जालें जाल्यार फायदो कितें जावंक शकता हेजेर वेवस्थीत गायड करतले. पयलीं जी थंयसर डेप्युटी कलेक्टर आसली तेणी खूब वेवस्थीत म्हणजे डॉक्युमेंट एक आसा जाल्यार तेणी आनी कोणाक काय प्रश्नय विचारना तो रोखडेच हाता वयर केल्ले. हो एक डॉक्युमेंट आसूनय तो आनी खूब प्रश्न आमचे जे लोक वयता तेंचे कडेन आनी डेटी तर हिशोबूच ना तेन्ना 1 ते 2 डेटीनी क्लियर जाता. आयज 7-7, 8-8, 10-10 डेटी सुद्दां दिल्यो जाल्यार परत म्हणजे कामाचे बरी लाव जाल्यार तांकां वचून थंय कशें रावन परत हे करप होय प्रश्न जाता. त्या बाबतीनूय तेंच्यांनी विशय जो आसा तो तेजे कडेन पावलो जाता पूण तेंच्यांनी हें काडलो म्हणजे तुमकां कळपाक लागून सांगता की आमी फॉलोअप जो आसा तो रेग्युलर तेंचे कडेन करता आनी बेगिनान हो विशय सोडचो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से अपने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे